नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबर विस्तारान. दक्षिण गोंयांत सरपंच उपसरपंच थारले चडशे सत्ताधारी आमदाराच्या कॅम्पात. काणकोण बीजेपीची क्लीन स्वीप. साश्टींत आमदार तुयेकाराचें एकच पॅनल आयलां. फोंड्या प्रियोळा मोगो बीजेपींत शीतयुध्द. मडके सगळे सुदिनाचे. कुठ्ठाळे वेळसांव पंचायतीचे पॅनल गोंयच्या एकवटा कडेन. फोडाफोडी वेल्यान एकवटाचो ऑलेन्सियो आनी टीएमसीच्या मारियानोच्या वाजले. पंचायत वेंचणूक उघड पक्षाच्या पावण्यार नासली तरी गोंयभर चडशा सरपंच उपसरपंचांक पार्टी वा आमदाराचे लेबल लागतात. कांय कडेन आमदारांनी पॅनलां, कांय कडेन आयिल्ली पॅनलां आमदारा कडेन. काणकोणा बीजेपीन 6 पंचायतींनी आपले सरपंच उपसरपंच जिखयले. पैंगीण सभापती आमदार तवडकराची घरकान सविता सरपंच. केप्याचे राजकारण इंटरेस्टिंग. पडेल आमदार बाबू कवळेकरान 7 4 जाल्यार आमदार एल्टना कडेन 3 पंचायती. आज भावान एक बरी दिसता पळोवपाक की आयज केप्याक लगभग खुबश्यो पंचायती आमच्यो ज्यो जाल्यो आसात त्यो बिनविरोध जाल्ले आसात. म्हणजे इलेक्शनाक सुद्दां विरोधी पक्षा कडेन पक्षाचे जे उमेदवार आसले तेंचे कडेन फॉर्म भरपाक सुद्दां काही अपुरे उमेदवार आसले कारणान खूब कडेन आमचे बिनविरोध सरपंच निवडून कित्याक येतना फाटल्यान रिपोर्ट येयत आहा की केपेंच्या मतदारसंघ कोण एक मनशा बराबर आसा म्हणून. हांव कोण पार्टी नांव घेना, बट इंडिविज्युअल हो जो मनीस सांगतालो आपणाक काल लेगीत म्हाका दिसता की सगल्यो पंचायत आपणाक आय आमी वाऱ्यार फार माने आमी कितें म्हणटा तें प्रॅक्टिकल दाखयलां. सावड्ड्या आमदार गणेश गांवकाराक सरपंचांचे वजन. सांग्यार सगळे सरपंच उपसरपंच आमदार सुभाषाचे. आम्ही 7 पंचायतीचेर विजय प्राप्त केल्लो आसा. हो सन्मान भारतीय जनता पार्टीचो आसा. हो सन्मान डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सुशासनाच्या पाठिंबो दर्शवणारो आसा. आणि येणाऱ्या काळान भितर ह्या सगळ्या पंच सदस्याच्या आधाराचेरच आयज सांगे मतदारसंघातलो सर्वांगीण विकास करपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा. आमदार काब्रालानूय असोल्डा आणि शेल्डे राखले. आखी पंचायत 7 मेंबराचे आमचे वांगडा बीजेपीचे वांगडा आसा. वांगडा रावन जे वाठाराचे डेव्हलपमेंट आणि बाकीचे गोष्टी करपाचे जो संधी आमी सगळे घेतली. साश्टीत बीजेपीचो नावेलीचो आमदार तुयेकाराचे फक्त एक पॅनल जिखले. चांदर आणि गिरदळी काँग्रेसीचो आमदार युरी कडेन. वेळी सान जुजेदी आर्यालाचे सरपंच उपसरपंच काँग्रेसीचे. मुरगांवा 7 पंचायती, तातूंत दाबोळेचे 2 पंचायती आमदार माविना बरोबर. For certain lapses on our own part last time, we lost South Goa seat by very small margin. I call it very small margin. He party we will win with a thumping majority. See, basically people also realize it is the track record. कोण काम करता, who delivers, who gives scheme, who can provide you funds. It's only BJP. कुठ्ठाळे मतदारसंघात साकवाळ एक गिरीश पिल्ले कडेन, कासावली आणि वेळसाव अपक्ष पॅनलाची. जाल्यार कुठ्ठाळेचे सरपंच उपसरपंच आमदार एन्थनी वाजाच्या मर्जीतले. वेळसाव उपसरपंच सरपंच थारायतना टीएमसी आणि गोयच्या एकवटाचे पेटले. निमाणे गोयच्या एकवटान आपले पॅनल जिखयले. थोडे पार्टीज जे इलेक्शना पयलीं म्हणटाले की वी आर एगेन्स्ट बीजेपी, वी आर एगेन्स्ट दीस, वी आर एगेन्स्ट दॅट. आयज टीएमसी आणि बीजेपी एजंट बराबर रावन आमचें हालोवपाक सोदताले. अरे कित्याक हालोवपाक सोदताले तुमी? उदरगत करपा जाल्यार आमचे बराबर यो, आमी ओपन आसा. पूण हें पॉलिटिक्स अशें गांवांत हें पॉलिटिक्स पळय धटी पॉलिटिक्स आसा तें आमचे वेलसांवकारांनी रिजेक्ट केलेलो आसा. हांव सोयता आमी एजंट न्हू टीएमसीचे. हांव पयलो बीजेपी एजंट कोण तो इंचारून सोयता, मागीर आपा एजंट कोण आहलो तो इंचारून सोयता, मागीर काँग्रेसी एजंट कोण आहलो तेको इंचारून सोयता. आनी त्या एजंटा कडेन जो हेरां एजंट म्हणटा तेको इंचारून सोयता तो लायफा म्हणजे एक इलेक्शन जिखिता तेणें दाखोवचें. एक सादें पंचायत इलेक्शन तुका कापोसाचें आहा न्हू, तो एक पंचायत इलेक्शन जिखून दाखयलें. तूं लोकां एजंट म्हणचे न्हू, पयलो तूं व्हडले एजंट मरे. अंत्रूज मलातले राजकारण सत्ताधारी आड सत्ताधारी. फोंड्या मगोचो फुडारी केतन भाटीकाराच्या रायझिंग फोंडान पुर्टी खांडेपारा आपले सरपंच उपसरपंच जिखयले. प्रियोळात 3 मगोच्या दीपकाचे जाल्यार 4 बीजेपीच्या गोविंदा बरोबर. मडकय फक्त सुदीन. शिरोड्या सगळे सरपंच उपसरपंच आमदार मंत्री सुभाष शिरोडकाराचे. साश्टीतले चडशे सरपंच उपसरपंच आमदारा वांगडा वा मेरेर रावल्यात. उदरगत करून घेवप खंय तांचो मुखेल हेतू. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.
उत्तरेंत चडशे सरपंच उपसरपंच बिनविरोध. मायकलाचो पूत डॅनियल उपसरपंच. मया आमदार प्रेमेंद्राचो सोयरो दिलीप सरपंच. पेरणा बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडेचो भाव संदीप सरपंच. चडशा पंचायतींनी आजल्याच सरपंचांचो शेक. मांद्र्या आदलो आमदार सोपटेन आपलें अस्तित्व दाखयलें. कळंगुटे आमदार मायकलय एक्टीव. आजोशी मांडूर आरजीचेच. उत्तर गोंयांत चडशे सरपंच उपसरपंच बिनविरोध. आदल्या सरपंचांनी आपली जागा परत मेळयली जाल्यार कांय कडेन नवे चेहरे. राजकारणाची श्रीगणेशा करपी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोचो पूत डॅनियल लोबो परतचो उपसरपंच. मयेचो आमदार प्रेमेन शेटाचो सोयरो दिलीप शेट मयेचो सरपंच जाल्यार बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेचो भाव संदीप पिर्णाचो सरपंच. चडशा जाग्यार आमदारान आपल्या मर्जींतल्यांक सरपंच उपसरपंचाचो मान दिलो. तेणे आज बरें दिसता की ज्या तरेन गोंयभर आज 186 ग्रामपंचायतीच्यो सरपंच उपसरपंचाच्यो निवडणुका जाल्यो आनी भारतीय जनता पार्टी सगळ्यान हायेस्ट 128 पर्यंत आमचो आज आंकडो पार जाल्लो आसा पंचायतींचो. त्यामुळे बऱ्याच सगळ्या भागा भितर पंचायती भारतीय जनता पार्टी जाल्ले आसा. एलायन्स पार्टनरांच्यो वेगळे आसात जाल्यार पण आमच्यो स्वताच्यो अश्यो जाल्ल्यो आसात. त्याच्यामुळे बरेचशे पंचायती गोंयभर जे जाले तातूंत आमकां बरें सांगपाक दिसता. आजोशी मंडूर पंचायत अपेक्षे प्रमाण आर्जीन ताब्यांत दवरली. आजोशी मंडूर दोंगरेवेले जे लोक आसा तेंच्यांनी एकठांय जावन आयज जो सपोर्ट दिला जो तेंको दिला आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्साक हेच्या पयलूय जेन्ना व्हडलें इलेक्शन आसलें तेन्ना असोच तेंको दिल्लो आनी आतांय तसोच तेंको दिवन ही पंचायत घडिल्ली आसा. शिरसय सांतांद्र आनी अंजुण्या पंचायतींचेर अपक्षांचें राज्य. कळंगूट पंचायत जोसेफाची. पॅनल आहे बीजेपी बॅक पॅनल अशें हे सगळ्यांक पळय हे पावटी देर इज नो पॉलिटिकल पार्टीज इनवॉल्वड. However, we were given support by BJP. पंचायत वेंचणुकेच्या निकाला वेळार बॅकफुटार दिसपी आमदार मायकल लोबो एक्टीव दिसलो. चडशा पंचायतींचेर ताचो शेक. Our help will always be there for Kalangut Panchayat, not only Kalangut, all the panchayats. Whoever requires our help will be always there. आमचे इंटरफियरन्स केन्ना आसना. गेली 5 वर्सां 10 वर्सां आमी आमदार आहा कोणें सांगचे की आमी इंटरफियर करता. वी डोंट इंटरफियर. सर बाकी दोन्ही पंचायती अनअपोज आयले तुमचे कॅन्डिडेट सरपंच सगळ्यांक अनअपोज दिल्ले सगळ्या कलांगूटचे कोणे ऑपोजिट फॉर्म भरूंक ना. सोपटेनूय आपले अस्तित्व दाखयतना मांद्रे मतदारसंघातल्या चडशा पंचायतींचेर शेक गाजयलो. प्रवीण आदलेकारान ताच्या मतदारसंघातल्यो सगळ्यो पंचायती राखल्यो. लोकांनी हेंचेर विश्वास दवरलेलो आसा. सदांच म्हणटालो कितें आमकां न्यू फेस दियात तुमी डेव्हलप करपाक आनी गांवचे डेव्हलप जातले न्हू ते न्यू फेसूच जाय. कित्याक जे 20 वर्सां 25 वर्सां हेंच्यांनी कितेंच करूंक ना. आज 20 वर्सां हांगासर राज करून गेले आनी 20 वर्सां हांगासर खूब जाणांनी हांगासर पंचायतीन रावन एकूय कामां करूंक ना. ती कामां घडची ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कायदेशीर एक्सायज लायसन नासतना सिली सोल्स कॅफे बार कशें चलता काय म्हूण एक्सायज आयुक्तान बार्देस BDO कडच्यान रिपोर्ट मागला. एक्टिविस्ट आदोगाद आयरिश म्हणटा जाग्याचो पात्रांव सर्गेस्त एन्थनी दिगामा. ताचे उपरांत लायसन ताच्या घरकान्नीच्या नांवार ट्रान्सफर जावंक शकना. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणीची फामील खंय हें बार कॅफे चलयता. फुडली सुनावणी 12 सप्टेंबराक. वादग्रस्त सिली सोल्स कॅफे आनी बाराच्या लायसनाची सुनावणी एक्सायज आयुक्ता मुखार आज जाली. आदवोगाद आयरिश रॉड्रिक्स आनी जागेच्या मालकाच्या आदवोगादान आपली बाजू मांडली. आयरिश म्हणटा पात्रांव सर्गेस्त एन्थनी दिगामाच्या नांवार लायसन्स आसा. ताच्या मरणा उपरांत ते बायलेच्या नांवार ट्रान्सफर जावंक शकना. गेले 1 वर्स हे बाराचो धंदो बेकायदेशीर चल्ला. License for over a year now is in the name of a dead person, which this is not permissible. So anyway, by the time the next hearing comes, the BDO will have submitted his report, and hopefully the town and country planning officials who are under much pressure to shield Smriti Irani, they will have to get their act together and finalize something about this inquiry, because it is pending for over 2 weeks with them, with the BDO, and I am told now the BDO has been last 2 days ago also transferred from MAPSA, so it will come before another BDO. जाग्याच्या पात्रावाचो आदवोगाद म्हणटा ताणें ताची बाजू मांडल्या. एक्सायज आयुक्ता मुखार फुडली सुनावणी 12 सप्टेंबराक. The owners of the premises
filed my detailed reply substantiated by documents. During the course of the hearing, the complainant also pressed vehemently for the suspension of the excise license, but the authority was not impressed by such a request, and such a request was not granted. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. फुडल्या पावसा आदीं PWDंत बदल दिसतलो. सगळ्या जाग्यार घालूंक मातसो वेळ जाय. मंत्री जावन 4 म्हयनेच जाल्यात. रस्त्यावेलीं फोंडकुलां, सब स्टँडर्ड रस्ते, PWDचे जॉब असले इश्यूचेर काबराल थंडपणान हेड ऑन. सरकारान एकदां खात्याक बजेट पास केलें काय फायली परत खंय फायनान्शियल अप्रुवलाक धाडच्यो पडूंक जायना. It's going to take me time. See, it's not going to happen overnight. And PWD भितर, I have just taken, this is my 4th month आता. But I'm sorry to say that I'm trying to improve the system, but it is taking time off. म्हणजे म्हाका time लागता. I thought it would be an easier. Electricity I have खूबशे improve केले. आता PWD I'm trying to do, and I am confident I will do, but it take me time. आणि तू सांगता पळय, ह्यो गोष्टी म्हणजे पयलीं जाल्ल्यो. बरोबर, I am not blaming you for that. पयर म्हणजे कोण तरी खरडता म्हण कितें काडपा लायलें. I told the contractor, I have suspended him. There's no doubt about it. But ताका पेमेंट केल्लो. So I तेजे पेमेंट रिकवरी करपाक आनी गव्हर्मेंटाक त्रास म्हणून I have made seen that the same contractor खरडून पोतून घातले. What else to do? आता हेजे फुडें आता कितें आसा तें सिस्टम करता मरे. निलेश बाब, पण तुम्ही फक्त कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लेम करतात. ताजेले ते काम सर्टिफाय करपी ऑफिसर तेच आसात न्ही तुमचे मरे. आता इफ आय स्टार्ट डुईंग आनी ऑल दॅट फाटले घेवन बसलो न्ही, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो आय एम गोइंग टू कीप not only one third party inspector, but I'm going to keep 2-3 if they are interested in working in Goa. आमचे लॅबोरेटरी पळयता म्हणून आमचे स्टॉक स्टाफ आसा, तुकाय खबर हांवें स्टेटमेंट केल्लो आसा. सो एवरीथींग इज हॅपनिंग टुगेदर. सो आय एम थिंकिंग शॉर्ट स्टाफ म्हणजे प्रकरण आहा पळय, ताजेर म्हाका सांग. कारण तूं म्हणटा की सगळे जाण म्हणटा आमी इतले सगळे मनीस सरकारान भरून दवरल्यात की तुगेले गोंय केदें आनी आमगेले सरकारी कर्मचाऱ्यांची स्ट्रेंथ कितें. ताजे शिवाय तुमी इलेक्शना पयल्यान जर ते भर भरल्यात. आय नेवर सेड अबाउट नॉन टेक्निकल स्टाफ. ही PCE सोडून एक रेग्युलर PCE म्हजे आसा PWD. म्हजे CE 5 पोस्टां, तितल्या एकूय रेग्युलर CE ना. SC होल्डिंग CE. आज म्हजे कडेन SC 16 पोस्ट आसा, तितले 4 जाण आसा दॅट इज E होल्डिंग SC. असो सिस्टम कशें काम करप. एक गोश्ट जाली. आतां फुडें आतां हे रिटायर जाता 1-2 वर्सांनी म्हाका प्रोमोट करपाक SC करपाक मनीस ना. सो दिस इज हाय इनहेरिटेड. दिस हॅज फॉर इलेक्ट्रिसिटी मातशें जाग्यार घातलेलें हांवें. आतां हे पयलीं घालता. सी यू आर अकाउंटेबिलिटी कम्स वेन समबडी इज एट दॅट पोजिशन. Things will change before the next monsoons. Okay. Next monsoons it will be different. Provided ताका क्वेश्चन आसा. सी अल्टिमेटली म्हाज्या असेंब्लीन जेन्ना बजेट पास जाता पळय, इट हॅज टू बी गिवन टू द मिनिस्टर. बरोबर. एंड विदीन दॅट बजेट यू हॅव टू प्लॅन. आतां तितू फायनान्सांतले मनीस म्हाजे भितर येता. म्हणजे फायनान्साचे डिपार्टमेंटाचे JDA, जॉयंट डायरेक्टर अकाउंट्स, तेजे एंटायर स्टाफ म्हजे PWD आसा. सो वॉट एवर रोल दे हॅव टू डू एज फायनान्स, दे आर डुईंग एट दॅट. परतून ते वयर वचप. सो आय हॅव टोल्ड CM दॅट ओके, बट इनिशियली लायट, उदक आनी रस्ते हे जर गोश्टी जर सारके ना जाल्यार आमकां आनी तोंड उरलां. मतदारां खातीर आशिल्ल्या फॉर्म 6B आधार क्रमांकाची म्हायती दिवप ऐच्छिक. म्हायती दिली ना म्हूण खंयच्याच मतदाराची मतदार वळेरेंत नोंदणी आडावन उरची ना म्हूण वेंचणूक आयोगान स्पश्ट केलां. वेगवेगळ्या मिडिया रिपोर्टाच्या फाटभुंयेर आयोगान ट्वीट केलां. सद्याच्या मतदारांचो आधार नंबर घेवन मतदार वळेऱ्यांनी बिनचूक नोंद आसची म्हूण खंय फॉर्म 6B चालीक लायला. घेव एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. देशा खातीर आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार पदकां जिखपी राज्यांतल्या खेळगड्यांक स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन डायरेक्ट जॉब मेळटले. चेस प्लेयर भक्ती कुलकर्णीकय ह्याच पॉलिसी प्रमाण जॉब ऑफर केल्या म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक सरसकट जॉब मेळ्ळ्या उपरांत ती कॅटेगरी खंय रिती जातली त्या सुवातेर स्पोर्ट्स कॅटेगरी घालपाचो प्लान मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयला. सगळ्या रिजर्वेशन पॉलिसी ही
50% रिजर्वेशनाच्या वयर वचूंक जायना ताची काळजी घेवची पडटा. त्या खातीर आतां आहा त्या सगळ्या रिजर्वेशनाचो विचार करून आतां पर्यंत फक्त पुलीस फायर अशाच डिपार्टमेंटांनी आसा. सो दॅट एक फ्रिडम फायटर कॅटेगरी आतां कमी जावपाचें आतां वांगडाच जॉब दिले काय. ताच्या उपरांत सारासार सगळो विचार करून आमी स्पोर्ट्स कॅटेगरींतल्या हांकां खंय पर्यंत रिजर्वेशन दिवपाक शकता ताचो विचार करून तांकां डेफिनेटली स्पोर्ट्स कॅटेगरीन खेळप्यांकां रिजर्वेशन दितले. आनी आतां हांवें म्हटलां त्या प्रमाणे इंटरनॅशनल मॅडल देशा खातीर जे हाडटात अशे स्टेटींतले प्लेयर्स जे आसतले तांच्या खातीर डायरेक्ट इन द स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा ही पॉलिसी डिसायड केली जातली. फर्स्ट भक्ती कुलकर्णीक आमी ऑफर दिता. नॅशनल लेवल प्लेयर तांकांय आसतली डेफिनेटली ताचेर आमी विचार करू. रीड इंडियाच्या माचयेवेल्यान घरांनी बार्र न्ही लायब्ररीच्या वॉर्र मिरयात म्हणून मुख्यमंत्र्यान उलो मारलो आनी ताचो इम्पॅक्ट 70त वानत्यान दिसलो. नितीन शिवडेकरान देख घालून दिली. दुसऱ्याक व्यसनाक लावन संवसार पिड्ड्यार करून पयसो करप बरोबर न्ही. नितीनान ताच्या फामिलीचें कितलें वर्सांचें बार्र बंद करून उडयलें आनी थंय चक्क लायब्ररी सुरू केल्या. पयले जाल्यार तरणाटे कितलेशे आयज व्यसनान वयता. व्यसनान गेल्ल्या कारणान तेजे फॅमिलीचे इफेक्ट जाता. आयज पियेल्या का बायल भुरग्यांचे इफेक्ट, भुरग्यांचे इफेक्ट, आयज शिकतांच्या भुरग्यांचे इफेक्ट जाता. त्या खातीर आमी हो बाराचो बिजनेस बंद केलो आनी एक वाचनालय स्टार्ट केलें. 1984 पासून आमचें बाळ आशिल्लें रेजिस्टर. तेन्ना म्हाज्या मनान एक विचार येयलो, जेन्ना आमी लोकांक एक दारू दिवच्या पेक्षा एक वाचनाची सोय हांगासर केल्या खूब बरी जातली. जे भुरग्यांक आयज फुडें शिकपा खातीर आनी फुडें तेंचे फ्युचर घडपा खातीर तेन्ना वाचनाची सोय आमी करची थरयली. आनी ह्या खातीर म्हाका सगळ्या फूल फॅमिलीन बरो सपोर्ट सहकार्य केलें. कित्याक आमचे वाचनालय जावपा जाय. आमच्या गांवांत खंय वाचनालय लागीं नाशिल्लें. त्या वाचनालय पास करपा खातीर म्हाका आमचे डायरेक्टर सगूण वेळीप तशें आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे यांचो खूब म्हाका सहकार्य लागलें. दुसऱ्याचें जीवन उद्ध्वस्त करून आपूण ते पयशे कमप हें म्हाका बरोबर दिसना आनी आमचे फॅमिलीकूय बरो दिसना. आयज पयशे फाटल्यान न धांवता दुसऱ्याचें आपूण कशें बरें करतलो हे उद्देशान आमी हें वाचनालय चालू केलें. कॉलेजीचे हँगआउट, कॅन्टीन, सोशल मिडिया ते महाराष्ट्रांतले टीव्ही चॅनलाची मोठी माची गाठपी गोंयच्या तरणाट्या कलाकारांचो पंगड जिज्ञासाचें मोठें येस. टीव्ही चॅनल स्टार प्रवाहाचेर मी होणार सुपरस्टार शोचेर जिज्ञासान एंट्री मेळयली. संगीतांतल्या आपल्या खाशेल्या सादरीकरणान मन जिखून फायनलिस्ट जाले. अख्ख्या महाराष्ट्र स्तरार तिसरी सुवात. इतल्या व्हडल्या प्लॅटफॉर्माचेर पावून आमकां खूब बरें दिसलें. तितून थर्ड प्लेस आमकां जी मेळ्ळी आमी तितून आसले मेन म्हटल्यार आमी इतले फायनलिस्ट जातले म्हणून ह्या शोन. सो थर्ड प्लेस मेळप ही आमच्या खातीर खूब व्हडली गजाल आनी खूब बरें दिसता आमकां इतले फुडें पावून. आमी जेन्ना ह्या शोन ऑडिशन दिलें तेन्ना पासून म्हणजे आमी कांय एक्सपेक्ट करूंक ना आनी कांय चिंतूंक सुद्दां नासलें की आमी इथपर्यंत पावतले. सो जशे जशे कॉम्पिटिशनान आमी गेले एक एक स्टेप घेत आनी तो आमी आमचे जे कितें बेस्ट आशिल्ले ते आमी सगळे दिले. ह्या फायनलिस्टान टॉप 4 काडले. मागीर टॉप 4 फायनलिस्ट आशिल्ले तितले आमकां खंयचे एक सुद्दां प्रायज मेळ्ळें. आमकां खूब आमी तितून कितें आसा तें आमी समाधानी आसतले अशें आमी चिंतलेलें एवरी टायम. आमचो एकूच गोल आसलो की आमी नेक्स्ट परफॉर्मन्स कसो बरो दिवप. सो तशें करून करून म्हाका दिसता सगळ्यांचे आशिर्वाद आसले आनी सगळ्यांचे कितें म्हणटा ते सपोर्टूय आसलो. सो तेका लागून म्हाका दिसता आमी फिनालेक पावले. आनी सगळ्यांक पयलें श्रेय दिता ते म्हणटा आमी सर रविराज कोलतरकर. तेणी आमकां खूब बरो गायडन्स दिला आनी खूब कितें कितें शिकयलें आनी आमचे कडल्यान खूब कितें कितें करून घेतलें. तितून आमी आमची मेहनत घेतली. आमी आमचे कितें कितें इनपुट्स घातले आनी त्या बऱ्या भशेन सर आमकां समजून घेवन सर आमकां भितर तेच्या वयर आनी कितें कितें दिताले. सो हांव म्हणटा की हेजे सगळें श्रेय आमकांय घे आनी रविराज सराकूय घे. रविराज सर इज अ फाउंडर एंड मेकर क्रिएटर ऑफ ग्रुप कॉल्ड कोंकण कन्या.
आता तरणाटे खेळांतय आपलो फुडार करूंक शकतात. पालक आनी भुरग्यांक खेळांतय तेंको दिवचो म्हणून खेळा मंत्री गोविंदाचो उलो. म्हापशा धुळेर ग्रावंडार 18व्या गोवा पुलीस फुटबॉल कप सर्तीचें उक्तावण जालें. वर्सां फाटीं गोंयकारांक पुलिसेंत भरती जावंक उर्बा मेळची म्हूण खंय ही सर्त सुरू केल्ली. सर्तीची फायनल मॅच 8 सप्टेंबराक. बरेचशे आमी पळयतले इन द इयर 1968 बरेचशे गोंयकार म्हणू नाकात की पुलीस भरतीक जावपाक खुबशे फाटी उडे वडटाले आनी खास करून तांची घरची जी आशिल्ली ती थोडीशी मातशी फाटी काडटाले आनी म्हणूच भुरग्यां भितर एक एन्थ्युझम हाडपा खातीर तांकां एक चार्ज करपा खातीर हे पुलीस फुटबॉल कपाचे कॉन्सेप्ट त्या वेळारले बरेचशे बुजुर्ग आमचे पुलीस ऑफिशियल्स जे आसले खास करून कोट करीनशे दिसता आमचे आदले पुलीस ऑफिशियल प्रभाकर सिनारी आनी म्हणूनच आज ती परंपरा चालू दवरलेली आसा. खास करून आज पॅरंटाच्या मनान भितर एक भिरांत पसरलेली आसा की खेळून प्रॅक्टीस केले नंतर आज आमचो भुरगो खंय पावतलो. पूण हांव एकूच गोश्ट परत एकदां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां तो भिरांत जो आसा तो पयस करून दवरचो कारण ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमान नरेंद्रजी मोदी हॅज गिवन द मच मोर इम्पॉर्टन्स टू द स्पोर्ट्स आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंय सुद्दां स्पोर्ट्स मळाचेर डेव्हलप जाता. Police forces have always been contributing a lot to the development of sports and various games. Many police personnel have made their marks. So it is the idea that police should come forward, contribute to the sports persons, and in fact Mission Olympic, which has been announced by the Prime Minister, that also say that we should be aiming for the Olympics so that ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.